मुरगांव नगरपालिकेच्या नगरसेवकांची बसका सोमारा पालिकेच्या सभाघरांत जाली। सोमारच्या पालिकेच्या बसकेन बोवाळ, आरोप आणि नाका आशिल्ली उतरां आनी गजाली। पालिकेच्या बसकेक फाटले बसकेचो अहवाल वाचून जातकच अजेंडा वयले हेर विशयांचेर भासाभास करपा खातीर सुरवात जाली। जायते विशय बसकेन चर्चा करीसारके आसले, मात कांय नगरसेवकांनी नाका आशिल्ले विशय बसकेन हाडिल्ल्यान बोवाळ जालो। काउन्सिल मिटिंगेचे पॉइंट खूप आसलेले, जसे ती मिटिंग पोस्टपोन केलेली आहे। सेकंड डे आयज 8 दिसान परत मिटिंग कॉल केल्या ती। त्या मिटिंगेन मेजर इश्यू आसलो आयज म्हणटा तो एक कॅटल्स खूप गोरवां आख्ख्या वास्कोभर सिटीभर भरलेली आसा आनी ताका जागा ना। हांव एक आमच्या मुरगांव सभाचे प्रेसिडेंट नाना बाबाचे अभिनंदन करता। तेंच्यांनी आमकां एक मुरगांवची जागा आसा, 9 किलोमिटर थंयसर जागा आसा, ती आमकां दिल्या तेंच्यांनी की कॅटल पाडले ती थंयसर बांदून दवरपाक जाय। एक्चुअली हांगा जागेक लागून खूप प्रॉब्लम जाता आनी तो प्रॉब्लम आमी सॉल्व केला आनी तेजे परत एकदां अभिनंदन करता की कॅटल थंय दवरपाक तेंच्यांनी आमकां जागा दिल्या म्हणून। सेकंडली त्या जाग्यार कुशीक एक हें आसा, सिवेज प्लांट प्रपोज केला वास्कोच्या आमदारान। थंयसर सिवेज ना, ताका लागून सिवेज प्लांट घालपाक आमी एक प्रपोज केलेले, पंपींग ऑफिस घालपाक, पंपींग स्टेशन। सो ते जागा खंयसर ते आयडेंटिफाय करपाचे आनी खंयसर जागा ती दोनूय कॅटल पावंड प्लस सिवेज दोनूय करपाचे अशें हो एक पॉयंटान डिस्कस जाल्लेले आसा। मेजर इश्यू जो जाल्लो आसा तो आयज वॉर्डान इंटरफियर जाता। वॉर्डान इंटरफियरन्स जाता, एक खंयचो कावन्सिलर येता दुसऱ्या वॉर्डान इंटरफियर जाता। एक सिटींग कावन्सिलर म्हणटा की आपूण जेन्ना लेबर मागता ते लेबर तेन्ना दिना ताका, आनी वेरेज दुसरो एक कावन्सिलर येता आनी त्या दिसांनी आपूण व्हरता आनी ते कामां करून घेता। ज्या जाग्यार ज्या वॉर्डान जो कावन्सिलर आसा ताका आपल्या वोटरां सकयल जावचें पडटा। ही हांगा चल्लेली आहा। हांगा डिविजन केल्लेलें आसा, रुलींग आनी ऑपोजिशन। कामां अशी सगळ्यांक केल्लेली जाय, अशें हेंच्यांनी करपाक जायना, ताका लागून एक हॉट इश्यू जाल्लो आसा। पालिकेन जायती कामां करपाची आसात, मात नगराध्यक्षा कोणाकच विश्वासान घेनासतना निर्णय घेता। तशेंच पालिका वाठारांत बेकायदेशीर अतिक्रमण वाडल्यात असो आरोप नगरसेवक गांवकारान केला। तशेंच ह्या नगराध्यक्षा लोकांक न्याय दिवपाक शकना म्हूण नगराध्यक्षा पदाचो राजिनामो दिवचो अशी मागणी गांवकारान केल्या। कावन्सिलरांक कोणाक कॉन्फिडन्सान घेना चेअरपर्सन, आमी ताका बसयल्लो 2 दीस जाले, पूण आयज पर्यंत आमची कोणाची कांयच काम जावना। ते कामां जावपाचें सोडून इलिगलिटीज चड जाल्यार दिसता म्हाका। इश्यू ऑफ लायसन, ट्रेड लायसन, जे चिकन मार्केटान कोर्ट ऑर्डर आसा ते चिकन मार्केट स्लॉटरिंग ऑफ चिकन हे परमिशन दिवची न्ही। हे हांगा चिकन लायसन दिल्लें आहा स्लॉटरिंग ऑफ चिकन। तशेंच पळयलें जाल्यार खंय वता थंय इलिगल जायत आसा। आमी तेंचे नजरेक काडलें की इतली जे लिगल हावजीस आसा तांकां एसेस करपाचें तें जायना। खंयचेंय काम सांगलें जाल्यार आयज पर्यंत आमच्या म्युन्सिपालिटीन कांयच जायना। सो आय फील दॅट चेअरपर्सन शूड रिजायन ऑन मोरल ग्राउंड। पालिका वाठारांत चलपी अनैतीक धंदे वाडत आसात, ताचो लोकांक त्रास सोंसचो पडटा अशेंय गांवकार उलयलो। इलिगल पळय इतली चल्ले आसा वास्कोन, थंय तुका पयर आमकां जायते लोक आयिल्ले, बायलां आयिल्लीं अशीं, आनी ती रडटाली आमचे फुड्यान। आमची घोव क्लबांनी वता, मोडको खेळटा, हें स्टॉप जावपाक जाय। पोलीस डिपार्टमेंटाक आमी कंप्लेन केल्ली आसा, ते कांयच एक्शन घेना आयज पर्यंत। म्हणटकीर आमी आमच्या चीफ ऑफिसराची रायट आहा, जे पळय आमची ज्युरिडिक्शनाक जे क्लब्स चलता कळ्ळें न्ही, ताजेर तेणी एक्शन घेवपाक जाय। खंयचे कायद्या प्रमाणे हे क्लब चलता हे आमी लोकांची चिंतून आमी हे एक्शन घेवपाक जाय। कोट्यांनी रुपया निधी पर्यटन खात्या कडल्यान पालिकेक मेळटा, त्या निधींतल्यान सबंद नगरपालिकेची उदरगत करपाक शकता। त्या खातीर पालिकेन नियोजन करचें अशी मागणी लविना डिसोजान केल्या। Celebration of Kam, it's a big function, a big event in the city of Vasco. I is our point, standing committee in resolution gala. Why it is not come on the agenda? That is what I was asking. I am asking the chief officer, कितले महीने उरले? 3च महीने उरले. Starting on January 2019, Kam celebration. या 3 महीने भितर जाता जायना. So get the point on the agenda. It's a big function in Vasco. आज 25 करोड दिता आमकां टुरिझम डिपार्टमेंट. हे 25 करोडान वास्कोन कितलेच डेव्हलपमेंट जावंक शकता जे आमी केन्ना चोवना तितले. इट्स अ बिग हॅपीनेस. एक वॉर्डांनी जायती कामां जावन दी, सगळी कावन्सिलरांक हॅपी जावन दी. लेट एवरीबडी बी वेल सेक्युर्ड. कोणाक कांय म्हणोंक पासून जायना आनी हे फंक्शन करतलो जाल्यार बरी मांदावळ करपाक जाय। विनाकारण नगरसेवक बोवाळ घालतात, बेकायदेशीर आसा तांचेर कारवाय जावपाकच जाय, मात ताची चौकशी केल्या उपरांत नगरसेवक सांगतात म्हणनी
अशें नगराध्यक्षा भावना नानोस्कारान पत्रकारांकडेन उलयतना सांगलें. म्हाका आतां हार्डली 2 months जाला आनी फर्स्ट टायम आतां तेंच्यांनी कितें कितें हें घातलें पळय की म्हाका कळना थोडें, सो आय एम गोईंग स्लो न्हू करता. तितून थोडे अजेंडान अशे पॉयंट्स केले की ते पॉयंट्स सारके नासले पर्सनल. ती तेंच्यांनी आज हांगा हाडली कळ्ळें, म्युन्सिपाल्टीन. फाल्यां कोर्टाच्यो सगळ्यो केसी हांगा येवंक लागतल्यो. सो तेजे ना त्या खातीर मातशी ती गरमागरमी जाल्ली आनी कांय ना अशे थोडे आनीक थोडे पॉयंट्स आसले. सो पण हांवें ते कांय करिना अशें म्हणूंक ना, ते करतले पण लिगल एडवायस घेवन करपा जाय न्हू. आय एम नॉट द पर्सन, जितले ऑथॉरिटी आहली चेअरपर्सना कडेन सुद्दां तरी आय हॅव टू गो लिगली न्हू. सो हांवें त्या खातीर ते हें करून आमचें मातशें थंयसर तें हें जालें बोवाळ तितलोच आनी व्हडलें कांय ना. पेड लायसनाचें बीन आहा न्हू, तें सपोज अशें कितें जालां जाल्यार पळयता, कितें प्रॉब्लम आहा जाल्यार आमी रिवोक करपाचें पळयता हांव तें. हांवें तें हें करूंक ना. थोडे कडेन जाता जप करून कितें जालें बी जाल्यार आय चॅक सगळ्यो गोश्टी हांव चॅक करून करतलें ना अशें की डायरेक्ट अशें करतलें आनी कोणाचे अगेन्स्टू वचना. कित्याक एक कावन्सिलर उलयता तो कित्याक तरी उलयताच आसतलो आसा म्हणून. सो ते चॅक करपाचें सगळें कितें आज इश्यूज जाल्यार आय चॅक एंड आय गो फॉरवर्ड विथ इट. सगळे गोश्टी हें करपाना. बंद केलें की विचारलें की तूं तें करता तुज्या घरा येता हें तेमी अशें कितें कितें उलयलो तो तशें कांय ना. जर हांव भितर कितें आहलें आनी जर कित्याक हांव जर अशें दिता म्हणजे होकार दिता म्हाज्या कडल्यान हय म्हणटा जाल्यार हांव विदीन सेकेंड थंय आनी कितें हाडपाचें भायले भायर करून उडोवचें नासलें उडयतलें आहलें. म्हाका हें म्हणूंक जाय की जी व्यक्ती न्हू हें उलयता न्हू तेकाच कितें इंट्रस्ट आसा काय हितून म्हणून तेणी अशें म्हाका विचारलें आज काय म्हणून. आनी आतां फुडें कितें जातलें न्हू सपोज आज हांव हांगा आहा जाल्यार कितें म्हाका आतां सपोज कितें कोणाचें हें जालें कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार हांव जें रॉंग आहा न्हू तें केन्ना करचें ना बरोबर. आनी तें करिना म्हणून जाल्यार कोणी कितें म्हाका प्रॉब्लम करीत इतल्यान हांव तुमकां सांगूंक शकता.